सिग्नल म्हणजे कितें तरी तांत्रीक कितें तरी हें येयलां आसतलें. आमी त्या पर्सनाक कॉन्टॅक्ट केला. तेणें सांगलां 1-2-3 दिसान आमी येवन पळयता म्हणून सांगलां, सारकें करून दिता म्हणून सांगलां आमकां. पण आता थंयसर मातशें ट्राफीक कंजेक्शन जाता मातसो त्रास जाता, पूण सद्या तरी बरें चलता. कांय तशें हें जावंक ना, अडथळो कसो येवंक ना. म्हणजे फुडल्या विका भितर जातलें, करून दिता, येता म्हणून सांगलां, बेगींतल्या बेगीन येता म्हणून सांगलां. 3 वर्सां पयलीं दिवचलच्या छत्रपती शिवाजी महाराज सर्कला कडेन सिग्नल यंत्रणा बसयल्या. ही सिग्नल यंत्रणा बसयल्या उपरांत ह्या सर्कला कडेन येरादारीचेर तशेंच अपघातांचेर नियंत्रण येवपाक बरीच मजत जाता. मात फाटल्या 15 दिसां परस चड तेंपा पसून ही सिग्नल यंत्रणा बंद पडिल्ली आसा. मेळिल्ले म्हायती प्रमाण टॅक्निकल प्रॉब्लम निर्माण जाल्ल्यान ही सिग्नल यंत्रणा बंद पडिल्ल्याचें कळटा. सिग्नल यंत्रणा बंद पडिल्ल्यान सद्या ह्या सर्कला कडेन चडशे वाहन चालक नेम पाळिनासतना आपणाक जाय तशी वाहनां चलयतात. ताका लागून बरेच फावटी वाहन चालकां मदीं गोंदळ निर्माण जाता. चडशे फावटी वाहतुकीची कोंडी निर्माण जाता. मेळिल्ले म्हायती प्रमाण ही जी सिग्नल यंत्रणा बसयल्या त्या कॉन्ट्रॅक्टरा कडेन पालिकेन संपर्क सादिल्लो आसा. मेळिल्ले म्हायती प्रमाण फुडल्या सप्तका भितर ही सिग्नल यंत्रणा जाग्यार घालून दिता अशें उतर संबंदीत कॉन्ट्रॅक्टरान दिल्लें आसा. आतां पळोवचें पडटलें ही सिग्नल यंत्रणा केन्ना जाग्यार पडटा आनी छत्रपती शिवाजी महाराज सर्कला कडले येरादारीचेर केन्ना एकदां परत नियंत्रण येता तें. गोमंतक TV खातीर दिवचलच्यान हांव रिपोर्टर तुकाराम सावंत.